गोंयांत बाटाबाटी गैरसमज आसात। पोर्तुगीजांनी तरसादींच्या बळग्यार बळजबरेन कोणाचेच धर्मांतर घडून हाडले ना। जाल्यार सारस्वतांचो म्हणल्यार उच्चवर्णीयांचो भाटाबेसांचो लोभ, हिंदू समाजातलो जातीभेद आणि अंधश्रद्धा ह्या तीन कारणांक लागून हिंदू समाजातलो बहुसंख्य लोक क्रिस्तांव जालो। राजू नायकाच्या सुशेगाद पुस्तकाचेर उलयतना साहित्यीक आणि उद्योजक दत्ता दामोदर नायकान सांगले। हे सांगताना त्याने स्वामी विवेकानंदाचो आणि राजू नायकाच्या पुस्तकाचो संदर्भ दिलो। पत्रकार राजू नायकाच्या सुशेगाद ह्या पुस्तकाचे शेनवारा पणजेच्या हॉटेल डेल्मोनात प्रकाशन जाले। माचयेर लेखक राजू नायका बरोबर भारताचो आदलो कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, साहित्यीक आणि उद्योजक दत्ता दामोदर नायक आणि संशोधक प्राध्यापक पराग पोरोब हजर आसले। मानेस्तांचे हस्तुकी पुस्तकाचे विमोचन जाले। पुस्तकातले संदर्भ भोव महत्वाचे आशिल्ल्याचे दत्ताबाबान सांगले। कितें जालें, ख्रिश्चन कशें जाले गोंयांत हे विवेकानंदानूय बरयलां। स्वामी विवेकानंद बळजबरीन जाले ना, बळजबरीन म्हाका दिसता 1% जाले। ताजी कारणां जी विवेकानंदान बरयल्या, राजून बरयल्या, बेस्ड ऑन रिसर्च। कांय क्रिस्तांव जाले, क्रिस्ताचो, बोप्पासाचो, करुणेचो जो संदेश आसा तो आयकून जाती ना फुडें जाती येवं ताणी इन्फ्लुएन्स जावन कांय जाण क्रिस्तांव जाले, हो एक फॅक्ट। दुसरो फॅक्ट, हिंदू धर्माच्यो ज्यो अंधश्रद्धा आसा, कश्यो अंधश्रद्धा, एका हिंदूच्या बांयक पाव घालो तो क्रिस्तांव जालो। त्या हिंदूनी हे केलो। आज फॅक्ट पळया, आज गोंयचे लीडिंग मेकर हिंदू दत्तानंद नाव सांगला वर्सांनी लीडिंग मेकर्स आर हिंदू आणि एका वेळार पाव हातून गेल्यार तो क्रिस्तांव जालो। सुपरस्टिशन, ह्या सुपरस्टिशना खातीर पाव घाल्ल्या हिंदू भावाक क्रिस्तांव जालो। तिसरें जाती धर्म, जाती कंटाळून थोडे क्रिस्तांव जाले। बळजबरी कोणे केली ना, पोर्तुगीजांनी केली ना। ताणी फक्त सांगले तुमकां धर्म जाय, भाटांब्यासान जर सुगूर करपाक जाय, क्रिस्तांव जाय, आनी फक्त सांगले। ते सगळे एक जात क्रिश्चन जाले आणि ते क्रिश्चन जाले म्हणून तांचे मुणकार क्रिश्चन जाले। अशे तरेन धर्मांतर जालें। कोणे तलवारीन हे केली ना, आर्म घेवन आयले ना, क्रिस्तांव जायात क्रिस्तांव जायात म्हणून। लोभ, तीन कारणां लक्षात धरा। उच्च वर्णीयाचो किंवा म्हणजे सारस्वतांचो लोभ, भाटाबेसांचो, हिंदू समाजातलो जातीभेद आणि हिंदू समाजातल्यो अंधश्रद्धा, ह्या तीन कारणां खातीर हिंदू समाजातले बहुसंख्य लोक ख्रिश्चन जाले। हो फॅक्ट राजू नायकान आपल्या पुस्तकांत बरयला। स्वामी विवेकानंदान आपल्या भाशणांनी हे सांगलां। त्या खातीर लोक मुसलमान जाले, त्या खातीर लोक क्रिस्तांव जाले। गोंयांत कोंकणी मनशाची शक्त वाडपाक, गोंयचो कोंकणी मनीस गोंयांतच उरपाक जाय जाल्यार गोंयांत येवपाक सोदपी शेजारच्या सिंधुदुर्ग आणि कारवारच्या लोकांक गोंयांत येवपाक दिवपाक जाय। राजू नायकान म्हटले। गोंयची निर्मिती कोणे केली हे सांगपी रामकृष्ण जल्मीचें ताणें अभिनंदनय केलें। पळयात। आमकां जर कोंकणी मनीस गोंयांत उरिल्लो जाय जाल्यार म्हाका दिसता एकमेव पर्याय आसा आमच्या मुखार, तो म्हणजे शेजारचे दोनी जे भाग आसात, ह्या अर्दान कारवार, दुसऱ्या अर्दान सिंधुदुर्ग, आनी तांकां गोंयांत येवपाक जाय। ते जर आयले तर म्हाका दिसता कोंकणी मनशाची शक्त गोंयांत निर्माण जावंक शकतली। कोंकणी मनीस जो आमकां पळय गोंयकारपणा खातीर जे कोंकणी मनीस जाय ते मनीस ह्या गोंयान भितर निर्माण जावंक शकतले। ते मनीस येतले आनी ह्या सगळे गोंय राखून दवरपाचे चळवळीक आमकां तांचो तेंको मेळूंक शकता अशें म्हाका दिसता। पणजेच्यान आमचो खबराकार अनिकेत नार्वेकार।